तो म्हणटा आतां आमकां पार्टी करूया म्हणटा. कितें पार्टेक कितें चिकन ओके गोळीबार आणि गाय लॅम्बो भवानी घेऊन वच. लबे मामी गेलो सिद्धार्थ पै अविक चाय दिता घेऊन आपणाच्या पैशाने. कोण 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 अंबानी अंबानी मरे तो. आवय हॅलो ही वाव गणपती पै रे अवी. हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आता आम्ही आसा बोडगिनी. पळय हे बोडगेश्वराचे टेम्पल, तेज्या ऑपोजिटूच सेल लागला म्हणजे निकती हांगासर स्टॉलां बांदतात. आजून लागोंक ना, चड करून न्हू फाल्यां बिल्यां लागतली. सो गायज आयज आमी कित्याक येयल्या ते सांगता. कित्याक की हांगासर सिद्धार्थान न्हू स्टॉल घातलेले आसा, म्हणून आयज आमी येयल्या तेका मेळपाक. आनी तेजी मम्मी बी तेच्या वांगडाच आसा खंय. आमकां सांगलेलें स्टॉल बेगीन रेडी जाला, आपूण पॉपकॉर्न विकूंक येयला. हांगा येवन पळयता जाल्यार मोये नवी ब्लॉग हेवटेन तो खंय हा रे तो हिरो कहो मरे सारको न्हू. वेलकम बॅक टू मस्ती बम. हा वयस हिरो मरे तू आयज. हांगा स्विमींग पूल लागला पळय, थंय आसलो तो. कसो रे असो आम्ही सकाळी बेगीन बसपालो कितें गरजूच ना तब्येत खूप त्रास बरोवन दवर मुगे आता बरोवन दवर मुगे फाल्यांसून येतली जाल्यार सिद्धार्थ पळय अविक चाय दिता घेऊन आपणाच्या पैशाने. काय सांगला झाडाक काय दिवपाचें आवयस पयलू म्हाका हेल्प केला म्हणून म्हाका चा कितें जावनाका तेका चा ना नाका रे म्हाका असो नाका रे नाका 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 बस यो. चा पियाना बाबा माझ्या म्हाका पळय सिद्धार्थान आपणाच्या पैशांनी चा दिल्या. आनी पॉपकॉर्न रे म्हाका पॉपकॉर्न रे हाडूंक नाय जाय तेच हाडूंक नाय ते तुजें हाडून दवरतलो आयज लोक ना न्हू. हय तो म्हणटा आतां आमकां पार्टी करूया म्हणटा. कितें पार्टेक कितें चिकन आं बाय तू खातलो हांव खाता रे चिकन मागीर फुडें पायदाय मागीर फ्रायड रायस आनी आनीक काय ना इतलीच पार्टी. हय आनी फालोडा फलोडा हांव करतलो फालोडा तूं करतलो. हांव करपाक जाणा बरें फालोडा तूं कर. हय. मागीर फुडें आनी कितें आनी हांव वड्या करपाक जाणा. वडा हय आतां पळय तेणी वडा दिता म्हणून सांगला. वड्या करपाक जाणा दितलो काय करतलो तें तरी सांग. करतलो दिवचो ना खावन पळय बर मरे. हय एकदा तेतून खावन पयलो पयलो अरे बरो वा येतलो मरे हांव. अरे वा बाद बाद
मग पोतीन माझी काही सत्तर अरे हांव एक एक वरान येतलो तुमगेर अरे वड्या पाव तुझे बरं झालं मग आई बा लोक गेल्लो लोले दितले हय हेच नेटार हांव एक व्हरता नाका नाका हांव व्हरता नाका म्हाकाय दिना रे हे बरें आहा अशें बरें अबे म्हाका दिलं पळय तेणी बरें मरे तुझे बरें आहा हे कोणत्यो मी करता कोणत्यो बी करता हय आणि किसपाचा इस्तान मी करता इस्तान क्रिसमसाक हय हय हे क्रिसमसाक कर हा येता ते स्टार हा ओके खूप कर हय आनी म्हाका गिऱ्या घाल शाळा आठटा पळय आतां आयका जे क्रिसमसाक स्टारां बी करतात कर आतां ह्या फावटी घेता आसतना आमच्या सिद्धांता कडल्यानूच घेवप न्हू रे हय बरी कर हा कलरींग हा ओके कोण 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 अनंत अंबानी अंबानी मरे तो आवय हॅलो टाटा स्कायचो तो नंबर कट कर कलो उलयता हलो कितें हे बघ हय हांवें घेतला तुजे कडल्यान हे कितले रुपया ते सांग म्हाका म्हणजे लेट आसता रेट कितें हांवें तुजी बरयल्लेली आहा जाल्यार पळय चॅक कर हय कितले कितले 50 हा आणि 5 हा हा 50 आणि 5 हय पयली 50 हा हा आणि मागीर 5 रुपये हा, म्हणजे कितले आले 50 हय म्हणजे 550 हय तिका म्हारग पडला हे तिका म्हारग पडला म्हणून मातशी रेटी कशी आम्ही आता कितें करतात रे अरे परत लासता हा आम्ही आता कितें भोंवपाक येयल्या आमी फेरी बाबा फेरी हय काय एक्झिबिशन एक्झिबिशन हय ते आमी हांगासर भोंवपाक येयला न्हू ते आमी हांगा भोंवपाक येयला निकती हांगासर स्टॉलां घालप चालू आहा म्हणून हांगासर लोक ना कितें म्हणटाय निकच्या स्थळां घालपाक चालू आहा म्हणून हांगासर लोक ना चड हय. लोक ना हय आतां फाल्यां पासून पळोवया हय चडशें करून जावंक शकता कितें हय ही वाव गणपती पळय रे अवी हा खंय हा लेंबो भवानी ही हय मरे सिद्धार्थ तुजी बी असलीच रे हा असली रे ही रे लेंबो भवानी दुसरी ही न्हू नो इमा ही आहे नंबर 1 खरंच चांगलं होतं म्हणजे असली जाय 10 बायका म्हणजे असली जाय माझ्याकडे 10 बढ़िया कोण येईल पाहून टोटल 10 स्ट्रेंथ क्या रेट है रे गाड़ी का 550 70 कितना किलोमीटर है यो रे आयज सिद्धार्थ उलयतलो सिद्धार्थ उलय रे कितें तरी कितें म्हणून लोकांक कितें म्हणूंक सोदताय तूं तें सांग लोकांनी हांगासर येवपाचें पळोवपाचें हय आनी तुज्या शॉपा वयले घेवपाचे माझे शॉपा वयले घेवपाचें हय आनी कितें म्हणूंक सोदता आनीक कितें उलय मरे कितें तरी लोक म्हणटले सिद्धार्थ कांयच उलयना हा तूं उलयता तो खंय लोकांक खूब आवडटा खंय हा जाल्यार हा आवयस हे कितें रे ते प्लस मायनस उतूर घालपाचें कितें छोटा है ते उतूर घालपाचें केतूर मातशें हा नहीं है
ये लास्ट है साइज। इससे छोटा नहीं है। वो लाइटर कितने का है? अय्यो 5 पे काय बरा। वाच पहिले सिद्धार्थ जाय हय नाका आम्ही झाडा लावूया हय गो गोवा ग्रीन हय न्हू रे हय हांगा स्टॉला सगळी केन्ना लागतली रे ती फाल्यां आई लागपाक सुरू जाता आयज कितली तारीख आई 5 5 तारीख म्हणजे 7 तारीख मेरेन हय आसा सगळी स्टॉला रेडी जातली हय न्हू हय ओके तूं हांगाच रावतलो हय ओके हे पळय काय रेडी जावंक ना अजून आयज 5 तारीख जावन आसा 7 तारीख मेरेन हांगासर सगळी स्टॉलां जातली रेडी गिरमीट सगळे हे ऑपरेशन करपाची सुरी पळय ही पळय रे ही ऑपरेशन करपाची न्हू सिद्धार्थ ही ऑपरेशन करपाची सुरी न्हू हय सांग एका घे हय तेका बी तेका अशें शिंगोला हय आनी दोळी बां हय वय तेका दोळी बां हय सुयेन पळय बुलाक हय. कर दोळी बां हं. आनी घाल तोकले. तो लॅम्बो भावानी घेऊन वच. लबे मामी गेलो हय हय तू म्हाज्या वांगडा होते हेल्मेट अर्ध्या वाटेतले घालून येता जाल्यार आमी दोगांय वयतली गो करून हेवटेन पळय आनी सांग हय हा दोगांय या आमी हांव हय वो हय. मसी बॉम आनी टायनल बाबू दोगांय या दोगांय ती 4 जाणां जाली मरे हय हा इतले जाल्या हय. हांव तू मस्ती बॉम्ब हय. आनी गायणोर बाप कितले जाले 4 जाणां 4 जाल्या जाणां जाली जाल्या हय आतां 4 जाणां एका गाडयेर कशी वयतली हय तू तुजी हाडटलो मरे हय तुज्या वांगडा कोण बसतलो तू ओके आनी हेज्या वांगडा हेजे मागीर टायनल बाबू ओके ऐकले मरे टायरॉन रेडी आसाय मरे तू रायडाक न्हू रे हय बरें आतां आमी खंय येयल्या रे ज्यूस पिवपाक ज्यूस पिवपाक तुका कसलो ज्यूस आवडटा म्हाका आंब्याचो हय एक करता सो गायज फायनली पण आमी घरा कडेन पावलेले आसा आनी आमचो डिनर बी जाल्लेलो आसा डिनर करून अवी आयज न्हू बेगीन न्हिदपाक गेला कित्याक की तेका मातशें बरें दिसना म्हणून त्या खातीर न्हू आयचो ब्लॉग एंडींग हांव करता आनी गायज तुमकां एक गजाल सांगपाचें आसा हांव सिद्धार्थान न्हू स्टॉला बद्दल सारकें मनाचेर घेतलेलें आसा आनी तो स्टॉलार न्हू आपूण एकलो रावन सगळें हँडल करपाचो आसा तरी तेजी आयज मम्मी आसलेली कित्याक सांग मातशें सेटअप बी करूंक जाय आसलें न्हू फर्स्ट टायम तेजें त्या खातीर आनी तेजे कडेन न्हू धूप स्टीक आसा उजवाती आसा आनी घरा केल्ल्यो फायली आहा फायलींचें मशीन आहा न्हू तेंगेर सो तेणी कितें केलां सांग थोड्यो फायली हाडून आपणाच्या स्टॉलार दवरल्या तुमकां बी अश्यो घेवच्यो कश्यो दिसता जाल्यार प्लीज घेयात आनी स्टुडंट कोण वयता खबर आहा तेज्या स्टॉलाचेर जाल्यार स्टुडंट्सांक तर गरज आसतात फायलींची सारकें न्हू जाल्यार तेका त्या बद्दल सुद्दां हेल्प करात ती तेजे कडल्यान बाय करात आनी दुसरें म्हटल्यार कितें सांग सिद्धार्थाक न्हू मातश्यो रेटी बिटी कळना आनी आमी आयज कितें केलां सांग जितल्यो बी तेजी पॅकेटां आहा पळय तेजेर न्हू तेका रेटी घालून दिला कळ्ळें तुमकां ती मातशी वाचात आनी घेयात मातशी अंडरस्टँड जायात तेका आमच्या भाशेन न्हू आतां 70तले समज 10 काडले कितले उरता ते इतलें कळना कळ्ळें न्हू नाजाल्यार थोड्यांचें आसता अरे कळना जाल्यार कित्याक विकूंक बसला बी तशें जावंक जायना सारकें न्हू म्हाका तर खबर आहा आमची यूट्यूब फॅमिली खूब स्वीट म्हणून अंडरस्टँड जाता तसली आनी तुमची बारीकशी मदत न्हू तेका खूब व्हडली सारकें न्हू आनी गायज आयज न्हू ती स्टॉल घालताली तेन्ना आमी न्हू तेजी फर्स्ट कस्टमर आसली आमी कितें घेतलें सांग तेजे कडल्यान ते धूप घालता पळय तसलें इलेक्ट्रीक घेतलेलें आसा तेतूर
कापूर बिपूर घालपाचें सॉकेटाक लावपाचें आनी चालू करपाचें. धुंवर बिवर जायना न्हू तें बरें. नाजाल्यार धुरी कर मागीर भितर कापूर घाल परत मागीर ते बाकीचे धूप बी घाल आनी 2-3 वरां राव थंय. त्या प्रमाणे हें बरें न्हू. तुमकां जाय न्हू जाल्यार तेजे कडेन आनीकूय आहात असले ते घेयात तेजे कडल्यान. आनी खूब बरें हांवें बाबा यूज करून पळयलां. आनी फाल्यां तेजे स्टॉल न्हू कंप्लीट रेडी जातले. फाल्यां म्हणजे आयज आमी व्हिडियो घातल्या तेन्ना. आनी चड करून आमी तेज्या स्टॉलाचेर आसात नासात कांय गॅरंटी ना. आनी गायज तुमकां तेजो हेजो एग्जिबिशनाचो लास्ट डे सांगता. लास्ट डे जावन आसा संडे. ह्या फावटी थंयसर चड दीस आसचे ना कळ्ळें तुमकां. कमीत ते कमी 3-4 दीस. आनी संडे म्हणसर न्हू स्टॉलां थंयसरली काडटली. तेज्या पयलीं तुमी वचात आनी आमच्या सिद्धार्थाक कितें तरी मदत करात तेंच्या शॉपा वयले घेवन. कळ्ळें न्हू. एक तेजे कितें घेतल्या पुरो तो बाबडो सारको खोशी जाता. 10 रुपयाची जायना ती. म्हणटा हांव वयस आयज म्हाजें गिरायक जालें भैया खबर आहा तुमकां करता म्हाका सांगता तो. सारकी तोंडार जी स्मायल येता खबर आहा ते 10 रुपयाचे विकून ती हांवें तुमकां खरें सांगूं इतल्या जाणांक हेल्प केला म्हटल्यार कोणाच्याच तोंडार पळोवंक ना. ती सिद्धार्थाच्या तोंडार येता. तेजे वयल्यान कळटा तो मनीस कितलो बरो तो. त्या खातीर तुमकां सांगता प्लीज ताका हेल्प करात. ओके. आनी हेंच हांव सांगून हांगासर म्हाजो ब्लॉग एंड करता. ते मेरेन हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडियोन. बाय बाय.